नमस्कार आणि येवकार तुमकां स्वामिनीच्या नव्या एपिसोडात. नवो एपिसोड, नवो दीस, तशेंच नवी स्वामिनी. सो आज आमच्या ह्या स्वामिनीक मेळपाक आमी पावल्ली आसा तालिगांव. चला तर मेळुया नव्या स्वामिनीक. Swamini Season 2 starts with exciting contest for all the beautiful ladies only. Stay tuned till end of the episode. Participate in our contest and win super duper prizes. सो तुमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे नवीन एपिसोड, नवो दीस आणि आमची नवी स्वामिनी. आमची आज स्वामिनी आसा प्रज्ञा राणे. आय एम शुअर मेनी ऑफ यू ऑल विल नो हू शी इज. हाय प्रज्ञा. प्रज्ञा, वी हर्ड लॉट्स अबाउट द घरगुती स्टोर and so we are here to know more about it. So I want you to just introduce your products. Yeah. So thank you for the आज आयली तुम्ही घरगुती जे आमचें नाव आयकून. So घरगुती is mainly homemade, health and diabetic friendly store where you get all homemade items, handcrafted items and diabetic friendly म्हणटा कारण we give you options where जी कोणाक restrictions असता, डायबिटीज असता, त्या खातीर गोड कमी खावचे असता. सो तांच्या लोकां खातीर स्पेशली आमचे कडेन प्रोडक्ट्स अवेलेबल आसात which they can also save. So that is what घरगुती is all about. Okay. So प्रज्ञान आता आमकां जें कितें सांगलां, it sounds very interesting आणि I am very curious to know. So let's have a tour of her store. We have done is providing them marketing and branding support for the women entrepreneurs. So बायला वेगवेगळे प्रोडक्ट्स करतात. ट्रेडिशनल आमची चकली आसा, शेव आसा, फरसाण, चिवडो, जॅकफ्रूट चिप्स आसा. So what we do is that we have an in-house unit wherein we have created our in-house brand called Gharguti. We make these products चकली करतात. ताजे सगळे पूर्ण टेस्टिंग सगळे केल्ले आसा सायंटिफिकली सगळे करून देन वी हॅव प्लेस्ड इट ऑन आवर शेल्फ्स. सो दीज आर आमी वॉट वी हॅव ट्राय टू गिव अ प्लॅटफॉर्म फॉर द ट्रेडिशनल आयटम्स मेनली. कोकोनट लड्डूज म्हणटा किंवा खटखटे लाडू म्हणटात. ती पारंपारीक पयली सुरवातीक ल्हान आसतना गांवगिऱ्या वाठारांनी ते लाडू पयली मेळटाले. आता शहरी वातावरण वी आर ट्रायंग टू गेट इट हियर आनी लोकांक ताका खूब मागणी येयल्या आनी भरपूर लोकांनी ते आवडल्यात. सो some brands are from Kerala. This jaggery is from Kerala. It has 10 different herbs. मागीर तुमकां थंडी येयली, असो ताळो इन्फेक्शन कशें दिसलें, you just incorporate this jaggery in your tea or have it as it is. मतलब soothing effects आसा. So that is our theme behind. And also आमी जे प्रोडक्ट्स सांगता ते घरा केल्ले घरगुती आसात. ही आतां होममेड घी आसा, घरगुती मसालो आसा, जी गरम मसालो यू कॅन यूज फॉर एनी शाकोती म्हणा, रोस म्हण करता आमी चण्याचो वटाण्याचो, तातूंत यूज करपाक मेळटा. बाकीचे सुद्दां मसाले आसात, सांडगे आसात. Then there are brands which align with our ideology of health. We have provided platform for millet-based products. So then we have some local brands also. आणि वेगवेगळी मिलेटची जी फ्लास तयार केल्या, प्रीमिक्सीस आसा तेन्ना किंवा आतां सद्या पळयता आमी बायलां म्हणा किंवा आवयो टिफिना खातीर कितें करचें भुरग्यां खातीर. सो तांणी रायस इडली, इन्स्टंट रायस इडली हे प्रीमिक्स रेडी करून दवरला. फक्त घरा तुमी उदक घालपाचें, थोडे इल्ले धंय घालपाचें आनी इडल्यो करपाक दवरपाच्यो, जालें तुमचें. म्हणजे आमच्या डे टू डे लायफान आमकां सारके उपयोगी अशें आसा. आनी आतां गोवा म्हणलें की कुणबी समथींग दॅट गव्हर्मेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग. आतां कुणबी पासून केल्ले प्रोडक्ट्स तांकांय आमी हांगा प्लॅटफॉर्म दिल्ले आसा. सो दॅट यू हॅव वन लोकेशन अँड यू फायंड दीज प्रोडक्ट्स हियर. which can be used for your gifting. मी सगळ्याक वापरपाक ते हांगा मेळटा. गोंयचे अशें कितें दिवंक मेळटा. आनी देन आतां रक्षाबंधन आयली, सण सुद्दां आयले, तर ताका जे राखयो बायलां करतात घरांनी तांकां आमी वी हॅव ट्राय टू गिव देम अ प्लॅटफॉर्म.
सो ते हांगा मेळटले सो प्रज्ञा तुझो जो ब्रँड आसा घरगुती इट्स नॉट ओनली अबाउट फूड या बट इट इज लायक घरान जे कितें जाय जावं जाय पडटा त्यो सगळ्यो गजाली आय कॅन सी हियर. ब्रँड विच इज Okay. वारसा. मेन इन्ग्रेडियंट म्हळ्यार वी हॅव ट्राय टू कीप ऑल प्युअर इन्ग्रेडियंट्स. मेन खंयच्याय सोप किंवा कॉस्मेटीक आमी जे तोंडाक लायता पळय तातूंत मेन आसता ते व्हिटॅमिन ई. सो इन दीस सोप यू विल हॅव द मेन इन्ग्रेडियंट एज व्हिटॅमिन ई विदाउट एनी टॅल्कम ऑर पॅराबेन्स. सो प्रज्ञा आता आमी तुजे सगळे पॅक्ड प्रोडक्ट जे शेल्वांचेर आशिल्ले ते पळयले. कॅन यू जस्ट टेल अस अबाउट दीस सम डिलिशियस लड्डूज वॉट आय कॅन फील हियर. So now the USP of our delicious laddu is that we stick to main म्हळ्यार health. आता health म्हळ्यार स्वीट्स म्हळ्यार की भितर साखर आयलीच. सो आमचे जे लड्डूज आसा भितर दे आर मेड ऑफ प्युअर घी. आता बेसन हो लड्डू लोकांक साखरे शिवाय म्हळ्यार ते एक चव निर्माण जाल्या सो दे वॉन्ट इट विथ शुगर. सो अपार्ट फ्रॉम दॅट वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस बेसन लड्डूज विथ जॅगरी. तातूंत प्लस वी हॅव आपले गव्हाचे पिठाचे आसा तातूंत ड्रायफ्रुट्स आसात अँड एवरीथिंग इज मेड विथ प्युअर घी. आमचे कडेन होल मूंग लड्डूज आसा. मुगाचे जे वयले साल आसता पळय ते काडन आसतना इवन दॅट वयले हस्क आसता पळय इट हॅज ऑल्सो न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू. सो ते सुद्धा इनकॉर्पोरेट करून ग्रीन म्हणून ताचो कलर ग्रीन आसा. दिस इज विथ जॅगरी आनी तातूंत परत ड्रायफ्रुट्सूय आसा. अँड अगेन परत परत म्हणटा की दीज आर विथ प्युअर घी लड्डूज. सो आनी दुसरें म्हळ्यार कितें जाता खुबशे फावटी पळयलां की वी हॅव सम सिटिजन्स आसा जे डायट कॉन्शियस आसा. जिमान वचपी भुरगे आसात सिनियर सिटिजन आसात जांकां डायबिटीज किंवा अशे जे दुयेंसां जाल्ली आसा तांकां एक ऑप्शन म्हणून आमी वी हॅव इंट्रोड्यूस दीज लड्डूज ऑल्सो. सो नाव दीज आर कंप्लिटली ड्रायफ्रूट. बेगीन हील जावपा खातीर मेथी डिंग लड्डू दितात हाडां बरी जावपा खातीर. भुरग्यांक सुद्दां हे मुद्दम वापरतात. जिमान वचपी भुरगे मुद्दम हे ड्रायफ्रूट लड्डू हांगा येवन व्हरतात कारण एक दोन लड्डू खाल्ल्यानी इट्स लायक अ कंप्लीट मील. म्हणजे जे बाजारान जे प्रोटीन बार्स मेळटा ताजे स्विच टू दिस लड्डू विच इज व्हेरी ट्रेडिशनल प्युअर घीन केल्ले आसा. आणि लास्ट आम्ही म्हटल्यार मिलेट्स लायक रागी ताज्या पासून केल्ले आसा. हातूर परत जॅगरी ना डेट्स घालून केले. सो ऑल्सो हर्ड दॅट घरगुती प्रोवाइड सम डेली मेनू. So please tell our viewers what is daily menu it is all about. सो आवयच्या हातचें एक ऑलवेज एक सोल फूड म्हणटात आमी ते खाल्ले की खंयचेच दुयेंस म्हण कितें म्हण केन्नाच ही गिल्ट अशी नासता. आणि तो एक कन्सेप्ट घेवन वी ट्राय टू इंट्रोड्यूस घरगुती डेली मेनू. एवरी डे वी क्युरेट अ मेनू विच इज व्हेरी ट्रेडिशनल होममेड अँड हायजिनिकली प्रिपेर्ड. सो फॉर एक्झाम्पल आयज आमी दवरिल्लो खरवस ऑफ पोस. आयज आशिल्ले अळसाण्याचे तोंडाक. अळसाण्याचे तोंडाक घरा आतां श्रावणूय आसा. सो नो अनियन नो गार्लिक हो एक कन्सेप्ट आमी वी ट्राय टू इनकॉर्पोरेट इन अ डेली मेनू. दुसरें म्हळ्यार सगळ्यांनी डोसा पळयले आसतात जे भायर कमर्शियली मेळटात. आंबोळी असो एक आनी ट्रेडिशनल पदार्थ जो उड्डाची दाळ आनी थोडेशे तांदूळ घालून करतात आणि ते जाड पोळे म्हणटा उड्डाचे पोळे. सो वी हॅव ट्राय टू इनकॉर्पोरेट दॅट आणि लोकांक तांचो भरपूर आवडलेले आसात. मुद्दाम येतात आंबोळी खावपाक. आता आम्ही तुझे
बाकीचं तुझं स्टोर पळयलो. सो अदर दॅन दॅट यू आर इन टू वॉट? सुरवात म्हळ्यार म्हज्या करियराची सुरवात ही ॲज अ जर्नलिस्ट म्हण जाली आणि टुडे आय एम बींग फिचर्ड बाय द चॅनल वेरीन म्हज्या करियराची सुरवातूच जाली त्या चॅनला कडल्यान. सो आय स्टार्टड विथ प्रुडंट. जेव्हा प्रुडंट लॉन्च जावन आशिल्लो, सुरवातीचेच काय हे तयारी चालू आशिल्ली म्हणून, तेन्ना हांवें एंकरिंगा खातीर एक्चुली एप्लिकेशन दिल्लें. तांचो वर्कशॉप आशिल्लो. दॅट इज हाव आय गॉट इन टू इन दीस फील्ड. मागीर एंकर करता करता म्हणल्यार रिपोर्टींग हातून आवड आयली आणि मागीर घुसलें भितर एकदांचे. आणि अशें म्हणजे प्रवास जर्नलिझम आतां फाटलीं 20 वर्सां हातूर आसा. सद्या दूरदर्शनाचेर आसा. जर्नलिझम इज समथींग दॅट आय स्टील विथ. ओके. मागीर मदीं कितें जालें, कोवीड आयिल्लो. त्या बायले कडले खुबशे अशे म्हजे फ्रेंड्स आशिल्ल्यो, बायलां आशिल्लीं. ती म्हणपाली आय वॉन्ट टू डू समथींग, कारण आतां घर बसल्यार आपल्याक जायना. एक अर्निंग हँड म्हणून आपुणूय सपोर्ट करूंक सोदता. दॅट इज वेन आय थॉट की कोविडाच्या वेळार माध्यम आशिल्लें, social media was the main medium to reach out to your audience. So during that time we started with a small team by the name Sara Creation, which is marketing agency म्हणून आम्ही सुरुवात केली. बायलां खातीर एक कितरी चळवळ कशी सुरू जावची, मार्केटिंग आणि ब्रँडिंग सपोर्ट तांकां दिवचो, त्याच्या खातीर वी स्टार्टेड विथ अ ट्रस्ट कॉल्ड समारोह, अ वुमन असोसिएटिव्ह नेटवर्क. हो ट्रस्ट आम्ही स्थापन केलो बायलां खातीर, मेनली टू गिव्ह देम ब्रँडिंग सपोर्ट. बायलां प्रोडक्ट करतात, ताजो फुडें मागीर त्या प्रोडक्टाचो व्हॅल्यू कसो काडप, प्रायसींग कशें करप, मागीर पॅकेजींग इज समथींग दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वेन यू आर ट्रायंग टू ब्रिंग आउट युअर प्रोडक्ट इन द मार्केट. सो थंय तांकां मातसो सपोर्ट जाय आशिल्लो. अशें जाणवलें की दॅट वॉज एवरीथींग ऑनलायन. आतां एक ऑफलायन असो एक व्यासपीठ मेळचें वेरीन वी कॅन ॲक्च्युली शोकेस त्या प्रोडक्ट्स देर. म्हळ्यार तांची ऑडियन्स पळय, तांचे क्लायंट्स हांगा स्पेशली गोंयचे किंवा पणजेचे म्हणत लोक, ते हांगा येवन आपूण स्वता ते प्रोडक्ट्स पळोवन हातान धरून आणि त्या प्रोडक्टाची इम्पॉर्टन्स आणि कशें पॅकेजींग हातान धरून पळोवंक शकता. सो एक ऑफलायन स्टोर स्थापन करपा खातीर वी थॉट वी शूड स्टार्ट विथ घरगुती. So Pradnya, from your shelf of laddus, I have chosen methi dink laddu and तुझो famous म्हणटा तसो बेसन laddu. And now it's time to taste, and I will definitely try this methi laddu first. And they are just awesome. म्हणजे तुका कळना मेथीची कडूसाण अशी ना, आणि द टेस्ट इज रियली व्हेरी व्हेरी नायस. आय कॅनॉट एक्सप्रेस इट मोर ओवर दी कॅमेरा. यू आर प्लीज कम हियर अँड ट्राय युअर सेल्फ. ही आमच्या बरोबर एक स्वमिनी आशिल्ली, प्रज्ञा. शी हॅज टोल्ड हर व्हेरी इन्स्पायरींग जर्नी हाव शी हॅज रीच्ड हियर. सो अशेंच आमकां तुमचो रिस्पॉन्स धाडीत रावा, अशेंच प्रेम दीत रावात, पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. Question for today's episode: what is the name of the trust Pradnya runs? WhatsApp your answer on 7709873986 by 5 p.m. on 7th August 2025. Please mention your name and place. And now it's time to declare the winner of the last episode. The question for last episode number 4 was: what is the course Shrutija is studying at the moment? And the answer is B.Ed. And of course, the winner is Sneha Gauss from Sara Bicholi, Goa. She has won a discount voucher from Derma 24 Clinic and Saloon.